पयलें म्हणल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री करून आमकां 100 डेज जाले सरकार फॉर्म करून आनी हे सरकार फॉर्म करता आसतना आय थिंक आय कॅन ऑलवेज से दॅट इट इज अ व्हेरी a good cabinet where you have mixed people of experience, youth, aggression, maturity, and ताज्या खातीर governance दिवपाक म्हाका दिसता is a good platform to do. A lot of things need to be achieved and governance is something what people are looking for. आनी ह्या 100 दिसान म्हाका दिसता आमचे BJP पार्टीन म्हाका समज एक विश्वास धरून टुरिजम IT आनी प्रिंटींग आनी स्टेशनरीचो पोर्टफोलियो दिल्ले आसा. आयच्या दिसाक हे गोंयच्या इकॉनॉमिक दृश्टिकोनांतल्यान आनी एम्प्लॉयमेंट दृश्टिकोनांतल्यान खूब म्हत्वाचे पोर्टफोलियोज. टुरिजम डिपार्टमेंट आनी IT डिपार्टमेंट वील स्पीक वॉल्युम्स इन द डेज टू कम फॉर द जर्नी दॅट वी आर गोइंग टू टेक अहेड एज फार एज दीस सेक्टर्स आर कन्सर्न. टुरिजम क्षेत्रान आमी पयलें म्हणल्यार सन सँड एंड सी हे चितून फुडें वताले. तातूंतल्यान वी हॅव लॉट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हॅव बीन कमिंग अप. आवर फर्स्ट फोकस हॅज बीन हाव वी स्टार्ट चेंजींग द पॉयंट ऑफ लुकींग एट गोवा. म्हणजे गोंयच्या पर्यावरणीक दृश्टिकोनांतल्यान लोक जेन्ना पळयता फक्त सन सँड एंड सी पळोवचें न्ही जाल्यार आमी कितें पळोवंक शकता. आज आमी एडवेंचराच्या हातूंतल्यान हिंडरलँड आनी इको टुरिजमाच्या वर्टिकलांतल्यान वेलनेसाच्या हातूंतल्यान तरेतरेचे वी आर एक्सप्लोरींग वेज एंड एवेन्यूज वेर वी कॅन स्टार्ट पुटींग टुरिजम ऑन अ डिफरंट मॅप. जे ट्युरिस्ट बरे हाय स्पेंडींग येतात गोंयांत नाल्यार गोंया येवचे तांचे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर ते कितें सोदतात तांकां कितें जाय पडटा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तयार करूंक सोदता. सेफ एंड क्लीन बिचीज हाज्या खातीर आमी कितें करपा जाय. इंटिग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटीव चेंजीस कितें करपा जाय डिपार्टमेंटान. इंटिग्रेटेड प्लॅन्स खंय जाय पडटा वेर वी हॅव बेटर परफॉर्मन्स एंड फंक्शनींग ऑफ दीस पर्टिक्युलर एरियाज. समज बीच सेफ आसलो समज बीच क्लीन आसलो जाल्यार लोक येतले. समज बीच सेफ नासलो आनी क्लीन नासलो जाल्यार देर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वीच कम इन द थिंग आनी इलिगॅलिटीज ऑल्सो ऑन द अरायज. आज इलिगॅलिटीज मुख्यमंत्र्याच्या आदाराचेर हेल्पान आमी वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट वी हॅव स्टार्टेड कर्बिंग इलिगॅलिटीज ऑन द कोस्टल बेल्ट. सो एक वाटेन एक सेफ डेस्टिनेशन, एक खातीर एक क्लीन डेस्टिनेशन, एक वाटेन आमी अतिथी देवो भव हे टुरिजम डिपार्टमेंट करतले जाल्यार वी हॅव बीन टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर कित्याक पुलीस डिपार्टमेंट द होम डिपार्टमेंट हॅज अ रोल टू प्ले. Getting all illegalities out and ensuring that we are working on a proper platform and we are able to increase the revenue from the tourism sector to the state is what we are looking for. ह्या माध्यमांतल्यान एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज खुबश्यो तयार जावंक शकता. ऑलरेडी आमी बीच विजील ॲप जातूंतल्यान आमी 5 स्टेक म्हणजे लायफ सेवींग ते कोण करतात कॉन्ट्रॅक्ट तांचे बीच क्लिनींग मॅनेजमेंट आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट पुलीस हांकां 4-5 एजन्सींक घेवन आमी शेक ओनर्स हांकां 4-5 एजन्सींक घेवन आमी ऑलरेडी एक ॲप तयार केला जातूंतल्यान एकामेकाचें कॉर्डिनेशन इजी जावचें म्हणून. डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी स्टार्टेड मुवींग व्हेरी प्रोएक्टिवली ऑन द बीच टू एन्श्योर दॅट वी आर स्टॉपिंग द इलिगॅलिटीज. शेक पॉलिसी नाल्यार आमची वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी, होम स्टे पॉलिसीज, कॅरवेन पॉलिसीज, एडव्हेंचर्स पॉलिसीज हे खुबशे पॉलिसीज तयार जावंक लायिल्ले आसा आनी ह्या येता ते असेंब्लीन आमी एक एमेंडमेंट टू द एक्टूय हाडटले. डिसेंबरान आमी वी वॉन्ट टू गेट अ प्रॉपर फूल फ्लेजेड टुरिजम एक्ट इन प्लेस which will form the proper backbone for all tourism activities and the economic vertical of the state. हे थोडक्यात 100 दिवसात एक व्हेरी ब्रीफ ऑफ वॉट वी हॅव डन अँड अ लॉट मोर टू अचीव. IT क्षेत्रान आमी लास्ट टेन्युअरान जे आमी फुडें व्हेल्ले तातूंतल्यान आज आमी फुडलीं पावलां काडटात. ITन आमी वी नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन गेटिंग द रायट कंपनीज टू गोवा. वी हॅव द IT स्टार्टअप एरिया, we have the IT ecosystem and we have the electronic manufacturing cluster. We need to pick up best practices where we start skilling and reskilling the youth to ensure that they are industry ready. We need to bridge that gap between job givers and job seekers. We need to ensure that employment with respectable salaries is given to the IT and ITES sector. आणि हे करतले जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन रायट कंपनीज हाडप हें काम आमी ऑलरेडी सुरू केलां. We are getting certain acts maybe in this assembly if it goes properly we should be able to get an act also in place as far as IT is concerned. Infrastructure खातीर आमी co-working spaces, आमी hybrid park, ITच्या माध्यमांतल्यान we need to ensure that we create this ecosystem. Connectivity is one part which is going to play a major role in these years where connectivity keeping futuristic demands we are able to do. ताज्या खातीर fiber to the home प्रोजेक्टा खातीर विचार, डिजिटायजेशनाचेर विचार, आमी कोवर्किंग स्पेसाचेर विचार, हायब्रीड क्लस्टराचेर विचार हे ऑलरेडी PPRs करून आमी सेंट्रल धाडिल्ले आसा कित्याक दीस आर मोस्टली सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट्स.
हे प्रोजेक्ट सोडले जाल्यार स्टेट लेवलाचेर वॉट एवर एडिशनल थिंग्स आर देर इन टर्म्स ऑफ द वायफाय दॅट वॉज फिक्स्ड अप, वायफायचे एक्सेस पॉयंट्स वापरून वी नीड टू गेट मोर पॉप लोकेशन्स अप ऑन वायफाय. Every constituency should be able to get at least 2 Wi-Fi areas under them, locations under them, where people in terms of moving in terms of digital India or in terms of moving of thoughts of IT or technology are able to utilize in the right sense. आम्ही हे सगळे विचार करता असताना एम्प्लॉयमेंट आणि रेवन्यू टू द स्टेट हाजेर भर दिवन आम्ही काम सुरू केल्लें आसा. पॉलिसीज स्टार्टअप आणि ITची तयार सारकी करून सर्टन अमेंडमेंट्स ते केल्या आणि त्या माध्यमांतल्यान नवे सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप्स डिसबर्समेंट सुद्दां लास्ट 100 दिसान केल्ले आसा. सो हो इकोसिस्टम करपाक आमी आतां IT एडवायजरी कावन्सील प्रपोज केला. तातूंतल्यान परत नामांकीत जशे मोहनदास पै, आमचे गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्ट बाबा देंपो अशे काही व्यक्ती जे टेक्नॉलॉजी आणि टेक्नॉलॉजी रिलेटेड हातून आसात तांकां बरोबर हाडपाक ऑन बोर्ड. वी आर वर्किंग ऑन अ व्हेरी सिरियस प्लॅटफॉर्म टू एन्श्योर दॅट स्किलिंग इज एनेबल्ड इन द रायट फॉर्म टू द यूथ अँड ऑपॉर्च्युनिटीज आर क्रिएटेड. वी विल एन्श्योर दॅट इन द नेक्स्ट डेज टू कम हे जे 100 दिसान आमी सुरवात केल्या दीस रात आय थिंक वी हॅव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ आवर्स विथ आवर टीम, whether it is a director and his team in tourism and IT sector, or new thoughts which will also come in the printing and stationery, which we are trying to get it ISO certified. Being the oldest printing and stationery, आम्ही ताका ISO certification वचचे हे आम्ही ऑलरेडी काम सुरू केला. The need to change the space of printing and stationery to a new location, तोय proposal मूव केला. हे थोडक्यात सांगला. खुबशे आनी केल्ले आसा जे मे बी आयच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक शकना, बट 100 days have been properly, responsibly used with the team and with our government, and along with talking to our Dr. Pramod Sawant, and there is still much more to be achieved. Lot of things in terms of finance आणि हे समज आमकां रायटली मेळ्ळें सपोर्ट जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे अचिवमेंट्स वील बी देर फॉर वीच गोवा हॅज बीन लुकींग फॉर. आणि